एक सामकें रिस्पेक्टफूल सॉंग तें तेजेर डिस्कशन जावंकूच जाय. तेजे दिसा म्हाका सगळे एमएलएज आसा ते पॉजिटिवली तेजेर उलोवपाकूय जाय. सगळे आपापलो कितें आपापल्या मनान त्या सॉंगा बद्दल कितें हें आसा तें उलयता. खुबशा जाणांक सेकंड स्टांजो सुद्दां खबर ना वंदे मातरम. ना एक्झॅक्टली सगळ्यांक खबर आसपाक जाय वंदे मातरम. ऑब्वियसली सगळ्यांक खबर आसा. म्हाका BJP पार्टी म्हाका दिसता एवरी मिटिंगेक एवरी हितून ते सॉंग सगळ्यांत म्हणटा ते क्रिटिक्सां ते सगळे म्हाका दिसता इंडियेच्या सगळ्या लोकांक ते खबर आसपाक. आयज कालचे जर यूथ जर पळयतले तांकां जे ऑथर आहा पोएट आसा तेजें नांव सुद्दां खबर ना. तुमी म्हाका दिसता स्कुलांनी सगळे तेंचे जेन्ना स्कूल हें आसा म्हणजे एवरीडे तेंचे एसेंब्ली बीन जाता तेन्ना हे पॅट्रियोटीक सॉंग म्हणपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ते एवरी जे करिक्युलम आसा स्कूली आसता तेन्ना स्कूल स्कुलांनी हें म्हणपाची गरज आसा. सगळ्यांक पाठ जावपाची गरज पयलीं आमदारांक पाठ जावपाची रिएलेट प्रोजेक्ट येता तो आतां येना जेव्हा आतां परतो प्रश्न कित्याक आयलो खबर ना. रिएलेट प्रोजेक्ट आसा दिसता 2000 सालान सुरवात जालो आनी तेन्नाच्यान तांकां लायसन्स दिलेलें आसा. 39A आनी 17(2) हाजे अंतर्गत हे एमेंडमेंटा अंतर्गत गोंयभर गोंयचे नासाडी जाता. ताजेर एज अ इंडिविज्युअल पार्टीचें मत सांगू नाका. तुजें मत कितें? तुमचें मत कितें? म्हाजी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. आमचे हितून कितें आसा हांव आवाज चलतलो. सो तूं म्हाका दिसता त्या आमदाराक तुवें तो क्वेश्चन बीन विचारलो. हांव सगल्यांक विचारता. म्हाका सगल्या आमदारांचें मत जाय म्हणून हांवें तुमकां विचारलें. सो तेंच हांवें म्हणटा की म्हाजें जर कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें कितें आसा कितें नाशेडी जाता जाल्यार डेफिनेटली हांव तेजेर उलयतलो. ना हे एमेंडमेंटाचे जस्टीस फॉर्टीन रिबेल आसा 39A आनी हे जे आसा म्हाका दिसता ते प्रॉपर हितून आमच्या एसेंब्लीन घालून तो कायदो जालेलो आसा. सो तो कायदो जाला जाल्यार ताका कांय हें ना म्हणजे तेज्या अंतर्गत जावंक जाय जाल्यार जातलें तें. काल जीत आरोलकर ह्या आमदारान म्हणलें आमकां पयलीं खबर नाशिल्लें दुसरें सांगलें पूण आतां दुसरें जाता म्हणलें ह्या 39 हे आनी 7. आरोलकराक जर कितें आसा जाल्यार जीत आरोलकराक तेजे आपलें कितें मनोगत आसा तेणें केलेलें आसा तेणें सांगल्यार कितें आसा. ना हे एमेंडमेंट स्क्रॅप जावपा अशी गोंयकारांची मागणी. तुमचें मत कितें? गोंयकारांची मागणी जर आसा म्हाजे जर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक म्हाजे कडेन उखलतलो आवाज कित्याक 39A जावं कितें सेक्शन जी आसा म्हाका दिसता प्रॉपर बील प्रेजेंट जावन एसेंब्लीन हे मागीर कायदो जावन भायर सरलेलें आसा. सो आमी एज लॉ मेकर्स जेन्ना एक खंयसर गव्हर्मेंट एक डिसिजन घेता ते प्रॉपरली बाताबाची जावन हे आमची बिलां जी आसा एवरी एसेंब्लीची बिलां पास जाता. सो कितें बिलां पास जाल्यार ती सगळे हितून म्हणजे लॉ बीन कायदो सगळो पळोवनूच पास जालेली आसा. तुमकां दिसना काय म्हणून हाचो वापर जाता जो रॉंग हे वापर जाता 39. जाल्यार रॉंग वापर जर जाता जाल्यार रॉंग वापर जावचो न्ही. सेक्शनूच रॉंग म्हणटाले ते तुजे म्हाका दिसता चुकीचें. सेक्शनूच रॉंग वचूंक शकना. बरोबर आसा. कायदो जालेलो आसा न्ही. कायदो जालो तुमची मेजॉरिटी आसा न्ही म्हणून कायदो जालो. कायदो जातलो न्ही. मेजॉरिटी जेन्ना हे आसा लॉ मेकर्स एमएलए आसा तेन्नाच कायदो जाता. तेका सगळं रुलींग आनी ऑपोजिशन पार्टी आसा. आतां हे सरकार आसा म्हणजे कोण रुलिंगान सरकार आसा तोच हितून एमेंडमेंट घालून कितें बील पास करता. तूं तेज्या पयलीं जर फाटलें सगळें सरकार आसा जे सरकार मेजॉरिटी आसता तो सरकार हे कायदो पास करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.